Speaker sir, as per the printed sheet. सभापती महाशय, जवळजवळ 20-22 वर्सां पयलीं मडगांवच्या म्युनिसिपालिटीन जे सरावंडींग नावेलीचे लोक जावं फातोर्डाचे लोक जावं मडगांवचे लोक जावं बाकीच्या मतदारसंघातले लोक जे मेन अशें मार्केट जे मडगांव MMCचें आसा ते सयभोवती हे लायसन होल्ड गाडे पोर्तुगीज टायमा वयले म्हणपाक हरकत ना हे जे धंदे करताले हांकां एक हायकोर्टाची ऑर्डर येयली जवळ 1999 सालान आनी त्या ऑर्डरी प्रमाणे जे रस्त्या सायडीक गाडे आसा जे सेटबॅक एरियन आसा जे ट्राफिकेक ऑब्स्ट्रक्शन करता अशे गाडे तेन्ना धडाधड म्युनिसिपालिटीन काडपाक सुरू केले. त्या वेळाचेर खुबशे गाडेकार आपलो गाडो काडटा आपले धंदो जो वयता आमचे धंदो या त्या गाड्यांचेर भुरगीं पोट भरता अशा वेळाचेर काही गाडेकार तांकां त्या वेळार मरण येयलें. म्हाका उडास आसता आमचे ऑनरेबल मडगांवचे MLA त्या वेळेचे आमदार आनी तेन्ना सरकार काँग्रेसीचो आसलेलो आनी त्या वेळाचेर जवळ 100च्या वयर अशे लोकांची दुकानां ही मोडपाक सुरू जाली आनी तेन्ना 6 म्हयने पर्यंत सगळे लोक बेकार उरले. खुबश्या लोकांची परिस्थिती बिकट जाली. अशा वेळाचेर कांय गाडेकार एसोसिएशना मार्फत हायकोर्टान एप्रोच जाले आनी तेन्ना हायकोर्टान माणुसकीच्या नदरेन मडगांवच्या म्युनिसिपालिटीक ऑर्डर केली की तांकां आतां जाता तितल्या बेगीन तुमी टेम्पररी रिहॅबिलिट करा म्हणून. पूण जवळ जवळ आनी त्याच प्रमाणे त्या ऑर्डरीचेर म्हटलेलें की तुमी तांकां परमानंट बरे दुकानां तांकां करून दिवची म्हणून. पूण आज 22 वर्सां जालीं मडगांवांत कितलीशी म्युनिसिपालिटी कावन्सील जाली कितलेतले CO येवन गेले पूण आजून पासून हें तांकां परमानंट रिहॅबिलिटेशन करपाचें काम आजून जावना. हीच ऑर्डर अख्ख्या गोंयच्या म्युनिसिपालिटीक बाकीच्याय लागलेली पूण त्या बाकीच्या म्युनिसिपालिटीन त्या लोकांक बरी दुकानां करून तांकां रिहॅबिलिट केल्ले कडेन आसा. पूण मडगांवच्या म्युनिसिपालिटीन हें आजून पासून 22 वर्सां हें कांयच काम करूं ना. आजून पासून ते गाडेकार तुमकां प्रश्न कितें विचारपाचो आसा? म्हाका प्रश्न आसा की मंत्र्यान उत्तर दिलां आतांचे मंत्री आसात ताका हे नवीन आसात तेज्या काळान हें जावना. म्हाका खात्री आहा की आतांचो मंत्री हो डायनामीक हेल्थान तेणी बरें काम केलां गोंयभर तेजी प्रशंसा करता आनी जे ताका अर्बन डेव्हलपमेंट फर्स्ट टायम मेळ्ळा आनी हें काम जें आसा तें SCPDA कडेन तेंच्यांनी जागो मागला अशें म्हटले कडेन आसा. नाही तुमकां प्रश्न बाबा म्हाका प्रश्न कितें बाबा उत्तर ती की हे गाड्यां तांकां परमानंट रिहॅबिलिट केन्ना करतले आनी हे SCPDA कडेन जो जागो आसा तो मागपाक इतली वर्सां कित्याक लागलो? Speaker sir, honorable member श्री उल्हास तुयेकरान ऑलरेडी पूर्णपणे सगळे विशयाचेर तेणी सांगलेले आसा. पूण हांव काल ऑफिसराक घेवन बसलो की कितें विशय आसा मदीं हायकोर्टाची ऑर्डर बी आयिल्ल्यो. तेणी सांगल्या प्रमाणे पयली फावट अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री हांव म्हाजे कडेन आयिल्लें आसा. पूण त्याच बरोबर म्हाका परत एकदां हांवें तांकां ऑलरेडी अशेंच कॅज्युअली उलयतना हांवें सांगलां की तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन हो विशय सॉल्व करपाक हांव केन्ना ऑफिसरा कडेन उलयता तेन्ना ते म्हणटा ते कोलवा कितें तरी जमीन आहा ती जमीन आमच्या अर्बन डेव्हलपमेंट कडेन आसा पण कोलवा पडटा इट गोज बियॉन्ड द ज्युरिस्डिक्शन ऑफ द your Madgaon. It is not feasible for business. It is not feasible. So what I assure him, just give me, I will have a meeting with him and I will have a meeting with our officials also and we will take Honorable Vijay Sardesai and Digambar Kamath also into confidence on this issue because it is pertaining to your municipality and all the members pertaining and we'll sit down and we'll find a common solution because this has to be taken. I cannot, even if I decide that I want to take this forward and this is the way we want to take it forward. But thanka confidence ka ullasa bhi हांव कॉन्फरन्सान घेता आनी ह्या असेंब्ली सेशनान आमी सगळे आसा हांगा ऑफिसरांक बी घेवन बसून एक वेवस्थीत एक खंय तरी आमी तांकां रिहॅबिलिटेट करपाचो आमकां प्रयत्न करपाची गरज आहा. I give him assurance that we will sit, we'll have this meeting and we'll try to find and mediate a issue that was not solved for so many years, but this issue needs to be solved. It's a genuine issue. We'll take them into confidence. The senior leaders are also there. We'll sit down and we'll take it forward. Thank you, sir. दिगंबर कामत हांव उबो रावला बेजिकली उल्हासान उदळ म्हजें नांव काडलें. हांव तेन्ना आमदार आशिल्लो जेन्ना हायकोर्टाचो हो जजमेंट जालो आनी हांव तेन्ना विरोधी पक्ष आशिल्लो आनी हांव तांचे बरोबर उबो रावलो. ताका याद करून दिता लोहिया मैदानाचेर सगळ्या गाडेकारांची मिटींग जाल्ली. त्या मिटींगेक एकलोच आमदार आशिल्लो तो दिगंबर कामत जाणें तुमकां पूर्णपणे सपोर्ट केलो आनी थोडे गाडे आमी
थोडे गाडे आमी पिकअप स्टँडा कडेन जागो कट करून सुद्दां तांकां रिहॅबिलिट केल्या. एक थोडे गाडे पळय जे तुगेले पिकअप स्टँड ओल्ड आशिल्लो पळय थंय हें कट करून थंय सुद्दां रिहॅबिलिट केल्या. टेम्पररी रिहॅबिलिटेशन इमिजिएटली सगळ्यांक त्या वेळाचेर आमी फोर्स करून म्युन्सिपाल्टी कडल्यान करून घेतले. परमनंट रिहॅबिलिटेशन जालें ना, टेम्पररी सगळ्यांक दिलें. कोणाचे पोटार मारपाक आमी उबे रावले तांच्या फाटल्यान सामके. इवन कोर्टान बिटान वचपाक सगळ्यांक तांकां आमी हेल्प केली त्या वेळाचेर, म्हाका याद जाता अजून. आनी म्हणून ताजो पॉयंट आसा पळय की ते खंय तरी एक दीस केन्ना तरी हें करून तें करपाक जाय. मेन प्रॉब्लेम म्हणजे जागो खंय हो प्रश्न येता. एकाच जाग्यार जर 50 गाडे घाले तांकां बिजनेस जावपाना. ते सगळे बाजारांत पळय ते सर्कलाचेर म्हणटा थंय जागो आसा, पूण एका जाग्यार 50 जाण कितें धंदो करतले ते? तशें जावपाना. खंय खंय तांकां 7, 8, 5 अशें. SCPT कडेन भरपूर जागो आहा, थंय बरी दुकानां जर बांदून दिली जाल्यार तशें म्हणजे अशें कितें लाँग टर्म एक परमनंट सोल्युशन कितें काडपा खातीर मिनिस्टरान विचार करचो. म्हाका आमी पूर्णपणे सहकार्य करपाक तयार आसा. नो प्रॉब्लेम. मंत्री महोदय तुमकां कितें सांगपाचें?